प्रितीच्या बाबणेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 8वो विसवोर वोड 11 ते 13 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 8 वर्सेस 11 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. एकदां फारिझेव भायर सरले आनी जेजू लागीं वाड विवाड करूंक लागले आनी ताची परीक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागताले. आनी काळजान तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही पिणकां कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे आतांचे पिणकेक देव खुणा दिवचोच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पिले तोडी गेलो. भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमान आमी वाचता की फारिझेव जेजू कडेन येतात आनी खुणा सोदतात. आतां आमी जाणो की जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो आनी हजारांनी लोक ताका आयकूंक येतालो, ताजें उतर परगट करतालो तें आयकूंक येतालो. त्या लोकां मदें असले फारिझेव, असले शीस आनी दुसरो लोक येतालो, म्हणजे 3 भासांचो लोक आसलो. आनी भाव भयणीनो, हे जे फारिझेव, हे धर्मशास्त्री, हे म्हणटात ते हे जे हांचें काम आसलें लोकांक देवाचें उतर शिकोवपाक, तांची बरी सजमणी दिवपाक, त्या उतरा प्रमाणे पाळपाक, आपणाच तें उतर करपाक, ते हें काम करनासले. पूण जे जेजू शिकयतालो, सोच शिकयतालो, तें थंयसर ताका विचारपाक, ताका प्रश्न विचारपाक, ताका त्रासान उडोवपाक, दुसऱ्यांक किटकीट करपाक, हे फारिझेव करताले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आयच्या शिवर्तमान फारिझेव येतात आनी जेजूक म्हणटा, आमकां एक खुणा दाखय, आमकां एक खुणा दाखय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हो लोक हे फारिझेव जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात आमकां एक खुणा दाखय, जेजू कितें म्हणटा, ही पिणकां कित्याक म्हूण खुणा सोदतात? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे आतांचे पिणकेक हांव खुणा दाखोवचो ना. हांव ह्या आतांच्या पिणकेक देव खुणा दाखोवचो ना. भाव भयणीनो, आमकां जाय मिलाग्र आमच्या जिवितांत, आमकां जाय देवान व्हडली खुणा केली, आमकां जाय आमकां आमची पिकोणी मेळोवपाक, आमकां जाय देवान अजापां केल्ली आमच्या जिवितांत. वय आमकां सगल्यांक जाय. पूण भाव भयणीनो, आमकां कितें देवा कडसून जाय जाल्यार आमकां गरज त्या उतराचेर भावार्थ धरपाक, जेजूचेर भावार्थ धरपाक. जेजूचेर भावार्थ धरपाक म्हणजे कितें? खूब लोक म्हणटा, हांव जेजूचेर भावार्थ धरतां, हांव मागणें करतां, हांव तेच करतां, हें करतां, तें करतां, देवस्पण करतां. पूण भाव भयणीनो, खरेंच आमी भावार्थ धरतां काय? भावार्थ धरपाचें म्हणजे कितें? त्या उतराची, जें जेजून उलयलां आपल्या उतरांत, ताची उतराची सजमणी घेवन तें उतर आमी पाळून, आनी खरेंच आमी त्या उतराची सजमणी मेळल्या म्हणून आतां आमी तें उतर पाळटा आनी देखून आमी म्हणटा जेजूचेर आमी भावार्थ धरता. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता आमी भाव भयणीनो, आमी ती खुणा पळयतल्यान, आमी अजामां पळयतल्यान, आमी आमच्या जिवितांत मिलाग्री आमकां फावो जातली. पूण कितें घडटा? आमकां उतराची सजमणी ना. आमकां कोणेंच सांगूंक ना की उतर, देवाचें उतर जावन आसा एकदम म्हत्वपूर्ण, तें जावन आसा मोलादीक, तें जावन आसा व्हडलें आमकां. पूण आमकां सांगलां, तुमी मागणें करात, देवस्पण करात, नवेनां करात, सगलें करात. पूण आमकां कोण सांगिना त्या उतराचेर आमी नियाल करून तें उतर आमी पाळपाक. आनी भाव भयणीनो, आमी आतां कितें जाल्यान, आमी आतां जेन्ना ह्या 2022 वर्सान आमी 2000 वर्सां जालीं आतां जेजू ह्या संवसारान परतून स्वर्गाक गेला. आजून पासून आमकां उतराची सजमणी मेळोंक ना. कित्याक? आमी आजून पोन्न्या कराराच्या भुरग्यां भाशेन आमी खूब देवस्पणां करता, खूब मागणें करता, खूब वस्तू करता, पूण आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरिना. आनी देखून भाव भयणीनो, कितलो लोक आतां ह्या आमच्या संवसारान आसा, क्रिस्तांव म्हणटा आपण भावार्थी, मागणें करता म्हणटा, पूण जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरिना, उतराची सजमणी ना. आनी भाव भयणीनो, उतराची सजमणी ना जाल्यार आमी उतर कशें पाळटले? आतां आमचे कडेन सगल्या कडेन एक मोबायल फोन आसा.
स्मार्टफोन म्हणटात ताका, ताजेर आमकां WhatsApp मेवता, Facebook मेवता, YouTube मेवता, सगळे आमच्या हातान सगळें आमकां दिसता आतां. आमकां टीव्ही पळोवपाची गरज ना, सगळें आमच्या मोबायलाचेर दिसता आमकां. पूण भाव भयणीनो, तो मोबायल फोन खंय चलता? तो मोबायल त्या मोबायल फोनाची सजमणी खंय ते आमकां पळोवंक जाय जाल्यार, खंय आमकां वापरूंक जाय ते, ती सजमणी ना जाल्यार आमी कशी वापरतले तो फोन? आमकां सजमणी ना जाल्यार आमी तो फोन घेतले आनी आमच्या मेजाचेर दवरतले, कितें कागद आहा जाल्यार ताचेर न्यूजपेपराच्या ताचे वयर आमी आमचो मोबायल फोन दवरतले, पेज को म्हणून. पूण आमकां सजमणी आहा जाल्यार तो फोन आमचे बरोबर आसतलो. आमी ते मोबायल फोन आमी YouTube पळयतले हांव, आमी WhatsApp पळयतले हांव, आमी फोन करतले हांव, आमी ते वापरतले हांव. तेच भाशेन भाव भयणानो, आमच्या आल्ताराचेर कितल्या आल्ताराचेर आमच्या घरा देवाचें उतर आहा, तें पवित्र पुस्तक आहा. आमी दवरता तें वयर, आनी जेन्ना पाद्री येता बेसांव करपाक आमचें घर, पास्कांचो परब जातोच तें आमी सकयल काडटा, ताजेर आमी बेसांव घालता, ताजेर मागणे घालता, ताजेर फुणां घालता, सगळें करता आमी आनी परतून तो वयर दवरता. कित्याक आमकां त्या उतराची सजमणी ना, आमी आमचेंच करता आनी आमी सजमता की आमी खरेंच भावार्थी म्हणून, कित्याक आमी मागणे करता, तेर्स करता, मिसाक वेता. पूण भाव भयणीनो, उतराची सजमणी ना, आमी उतर शिकोना, आमकां उतराचें कसलेंच पडोंक ना. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी आतां जेन्ना आमी त्रासान पडटा, आमकां जाय देवान अजापां केल्लीं, आमकां जाय देवान आमकां पेकोणी दिली, देव आमकां जाय आमकां एक खुणां दाखयल्लीं, पूण आमकां कसलेंच असलें मेळचें ना. कित्याक आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर घट करूंक ना. देखून भाव भयणीनो, आयज खरीच भाशेन आमी हें देवाचें उतर जें आयकता, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, ताजेर आमी फकत 7-8 मिनटां फकत आयकलें, 3, 4, 5, 10 पाटी आयकोया, सजमणी घेवया, कितें हें उतर म्हणटा तें, आनी हें उतर आमच्या काळजान रिगून, आमच्या मनाची नोटसणी करून हें उतर आमी पाडुया. आनी खरेंच हें पाडल्या उपरांत सगळीं अजापां, सगळीं जीं खुणां देव आमकां दाखयतलो ती आमी पळयतले आमच्या जिवितांत. आयज तर आमी हें नवें जिवीत सुरू करपाक आयज आमी फुडें सरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.